नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. सुरवेक पळयात आयच्यो मुखेल खबरो. अस्तंत बंगालात मतदारांचो दिसून आयलो उत्साह. आयज जाल्ल्या वेंचणुकेंत मारामारी, मतदारांचेर दबाव हाडपाच्यो घडणुको जाल्यो नोंद. तामिळनाडूत मतदारांनी व्हडा संख्येन भायर येवन केलें मतदान. एकूण शांततेन मतदान जाल्ल्याची वेंचणूक आयोगान दिली माहिती. पंचवीस कंपन्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात 740 रोजगारांच्यो संधी वेर्णांतल्या रोजगार मेळाव्यात करून दिल्यो उपलब्ध. मुखेलमंत्र्यांनी तरणाट्यांक ह्या संधीचो फायदो करून घेवपाचो मारलो उलो. राज्यांत घरगुती गॅस आनी इंधनाचो फावोसो सांठो आसा उपलब्ध. ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांनी सामान्य घरगुती गॅस पुरवणेची दिली हमी. मुख्यमंत्र्यांच्या वाडदिसाच्या फाटभुंयेर पुराय राज्यभर आयुर्वेदा भलायकी शिबिराचें आयोजन. भलायकेची जतनाय घेवप हो संदेश लोकां मदीं पावोवपाचो हेत. आणि आता खबरो विस्तारान. अस्तंत बंगालात पयल्या टप्प्या खातीर जाल्ल्या मतदानात लोकांचो बरोच उत्साह पळोवपाक मेळ्ळो. सांजे 3 वरां मेरेन 78% मतदानाची नोंद जाल्ली. मतदान प्रक्रिये मदीं वेगवेगळ्या सुवातांनी मतदारांक हिंसाचार, भंय घालप आनी राजकीय उमेदवारांचेर हल्लो करपाच्यो घडणुको मुखार आयल्यात. कांय मतदान केंद्रांचेर खोट्या मतदारांची म्हायती मेळ्ळ्या. खर बंदोबस्त आसून लेगीत कांय वाठारांनी 2 गटां मदीं मारामारीच्यो घडणुको नोंद जाल्यो. भाजपाच्या उमेदवाराचेर हल्लो जाल्ल्या कुमारगंज घडणुके संबंदीत 5 जाणांक अटक केल्या आनी 4 जाणांची वळख पटल्या. आता मेरेन वेंचणूक आयोगान 400 कागाळी नोंद केल्यात. AJUPचो हुमायूं कबीर आनी ताच्या समर्थकांचेर मतदारांक प्रभावीत करपाचो आरोप तांच्या विरोधकांनी केला. घोशणाबाजी जाल्या उपरांत TMC आनी AJUP ह्या 2 गटां मदीं जाल्ल्या मारामारी उपरांत वातावरण बरेंच ताणलें. ह्याच मतदारसंघात एक दीस पयलीं बॉम्बस्फोट जाल्ल्याच्यो घडणुको नोंद जाल्ल्यो. मुर्शिदाबाद AJUPचो अध्यक्ष हुमायूं कबीर धरण्याक बशिल्लो. आयज तामिळनाडूत वेंचणुकेच्या पयल्या टप्प्या खातीर मतदान जालें. 234 मतदारसंघां खातीर व्हडा संख्येन लोक मतदानाक भायर सरिल्ले. तामिळनाडूत DMK आनी AIDMK हांच्या फुडारपणा खाला NDA पक्षाची मुखेल लढत जाता. दक्षिण भारतीय चित्रपट अभिनेतो कमल हसन आनी ताची चली श्रुती हसन हिणे तांचे सयत अलवलपेट स्कुलात मतदान केलें. भाजपा फुडारी अन्नामलाई हाणें कोयंबतूरांत वचून मतदान केलें. खर सुरक्षेत राज्यभरांतल्या मतदान केंद्रांचेर मतदाना खातीर व्हड रांगो दिश्टी पडटाल्यो. सांजे 3 वरां मेरेन 70% इतल्या मतदानाची नोंद जाली. अस्तंत बंगालात दुसऱ्या टप्प्याच्या विधानसभा वेंचणुके खातीरचो प्रचार नेटान चालू आसा. भाजपाचे वडील फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कृष्णानगरात आयोजीत रॅलीत उलयतना अस्तंत बंगालात राजकीय बदल जावपाकूच जाय अशें जाहीर केलें. अस्तंत बंगालातले तृणमूल काँग्रेस सरकार बेकायदेशीर घुसखोरीक प्रोत्साहन दिता आनी फटीची कागदपत्रां दाखोवन ह्या घुसखोऱ्यांच्या वसणुकेक प्रोत्साहन दिता अशी टिका प्रधानमंत्र्यांनी ह्या वेळा केली. यहाँ तो TMC के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में TMC का खाता तक नहीं खुलेगा. मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए
तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चितो. चौथे भारत आफ्रिका फोरम समिट 2026 ह्या वर्सा 28 मे सावन नवी दिल्लीत जावपाचें आसा. आयज नवी दिल्लीत जाल्ल्या ह्या शिखर सभेच्या पूर्व कार्यावळीत उलयतना विदेश वेव्हार मंत्री एस जयशंकर हांणी भारताच्या विदेश धोरणांत आफ्रिकेक म्हत्वाचें स्थान आसा अशें सांगत भारतान आफ्रिकेक आपले राजकीय पावल दवरला अशें सांगलें. भारताच्या फुडारपणा खाला जावपी संवसारीक उपक्रमाक आफ्रिकेन देश मुखार भागीदार आसात अशें केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर हांणी सांगलें. In India's foreign policy. India's engagement with Africa is guided by a clear vision, a vision rooted in the principle of equality, of mutual respect, and of shared progress. The Viksit Bharat 2047 and Africa's Agenda 2063 are both complementary roadmaps which are geared towards prosperity and progress. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसंच विसव. महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात. मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात में आप सबका स्वागत है. यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ, मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव. साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात. अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात. भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात. विदेश में भारतीय संस्कृति की बात. अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात. आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात. मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला. बात देश की, सबके मन की. मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है. मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है. तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात. आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. इस उपरांत परतून एक फावट तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळ कामगार आनी रोजगार आयुक्त कार्यालय तशेंच वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन हांच्या जोड पालवान वेर्णा हांगा रोजगार मेळावो 2026 आयोजन जालें. हे कार्यावळीक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो, गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स लॉरेन्स, गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष रुडॉल्फ फेर्नांडीस, कुठ्ठाळीचे आमदार आंतोनियो वाज आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. आपल्या उलोवपांत उद्देग मंत्री मॉविन गुदिन्हो हांणी हो रोजगार मेळावो घडोवन हाडपा विशींचे उद्दिश्ट सांगलें.
We plan to carry this type of job fairs all over Goa, not only at Verna. Goa was known only for tourism at one point of time. Today, slowly but steadily, it is being known for industry, for good industry, which is coming up here in this beautiful state of Goa. While we welcome eco-friendly industry, while we red category industries are not encouraged at all, I think there is a good footfall of industries coming up in a nice way, building up jobs for our young youth, and I'm sure you are going to take advantage and utilize even this particular job fair to get yourself gainfully employed. Specifically to those industry who need certain people, I have always been saying, you all also should take, the industry also should take initiative to train certain people so and gainfully employ them. You cannot expect each and everyone to be trained for that particular job, and this is the way the footfall of Goans is going to increase in all the industry. It is a prestige to work in some of these organizations. So please find for yourself a place. See that you answer your interviews properly. See that you make yourself available in a manner that they feel like employing you, and you become part of the family of that particular company. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी रोजगार मेळाव्यांतल्यान संद मेळिल्ल्या उमेदवारांक 1 वर्साच्या खाजगी क्षेत्रांतल्या अणभवा उपरांत सरकारी नोकऱ्यांची संद मेळटली अशें सांगलें. हय, आमचो जॉब वो सेफ आसा, आमचो जॉब वो सेक्युअर्ड आसा, आनी ह्या जॉबात आमकां प्रमोशन आसा. त्याच बरोबर ह्या जॉबात आमकां इन्क्रिमेंट आसा आनी ह्या जॉबात आमचो फ्युचर आसा. चडांत चड भुरगीं ही ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनात जॉयन जावपाक लागलीं, आनी सेक्युरिटी आसतली, होमगार्ड सेक्युरिटी गार्ड आसतले, हाऊसकीपिंग आसतली. देर इज अ 20% रिजर्वेशन फॉर द स्टाफ वन हू आर कंप्लिटींग द 2 years इन द ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन. पहिल्या फेजींतल्यान आमच्या कडेन आयच्या घडीक 1300 भुरग्यांक हे सिलेक्टूय करतले, आनी 1 तारखेच्या पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्सांतल्यान तांकां अपॉयंटमेंटूय लेटर दितले. MTS आनी LDC जरी जातलो आसत गव्हर्मेंटात जाल्यार एक्सपिरियन्स इज कंपल्सरी. विदावट एक्सपिरियन्स तुमकां कोणूच सिलेक्ट जाल्लो कॅन्डिडेट सुद्दां जर ताच्या कडेन एक्सपिरियन्स ना जाल्यार ताका गव्हर्मेंटात घेवंक शकना. हाजो आमी ऑलरेडी नोटिफिकेशन काडलां, हाज्या पयलीं घेताले. तुमी हांगासर केल्ल्या जॉबाचो एक्सपिरियन्स वो ऑलरेडी प्रायवेट सेक्टरांतलो एक्सपिरियन्स वो गव्हर्मेंट सेक्टरांत तुमकां म्हणजे आमी ग्राह्य धरतले की डेट वील ऑल्सो कन्सिडर्ड एज युअर 1 year एक्सपिरियन्स इन द प्रायवेट सेक्टर वो गव्हर्मेंट सेक्टरा खातीर तो एक्सपिरियन्स कन्सिडर्ड करतले. हो एक पद्दतीचो प्लॅटफॉर्म आमी म्हणटा आनी ऑपॉर्च्युनिटी तुमच्या खातीर आमी रेडी केल्ली आसा टू ट्रान्सफॉर्म युअर लायफ. पयले फावटी म्हज्या सरकारात स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सुरू करून इट इज अ ट्रान्सफरंट प्रोसेस वो दाखोवन दिलो. उरलेल्या 2500 जॉबाच्यो एग्जामी आनी थोड्या दिसांनी जातल्यो, आनी 2500 जॉबांची बी रिक्रुटमेंट ही आता त्या हितूर जातली. नुस्तेमारी खात्या आणि दर्यादेग पुलिसांनी आयज 15 अवैध नुस्तेमारी करपी होड्यांक ताब्यात घेतल्यात. ही पुराय कारवाय नुस्तेमारी खात्याचे अधिकारी, दर्यादेग पुलीस आणि थळावे नुस्तेमार हांच्या जोड पालवान जाली. या अवैध नुस्तेमारी करपी जहाजांचेर फावो ती कारवाय जातली अशी माहिती नुस्तेमारी खात्याच्यो संचालिका डॉक्टर शर्मिला मोंतेरो हिने दिली. Report what is submitted by the head of the enforcement section, that is my deputy director. They have informed me that there were 6 vessels which were caught with along with local fishermen, and joint operation what they have done along with the coastal police, and 9 vessels by the patrolling vessels along with the coastal police. No, some vessels had fish, some don't have fish. Okay. Okay, so it varied from I think 500 kgs as per their report, what it is shown to me in the morning, to around I think 2 tons of fish was there in the vessels.
मडगाव 10 TPD गॅसिफिकेशन तंत्रज्ञान वापरून बांधिल्ल्या नव्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी जाले. या वेळार मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. हो प्रकल्प संसोडो कोयर प्रकल्प वाठारात उबारला. या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी नव्या कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाक लागून थळाव्यांक कितलीशीच वर्सां सोंसची पडिल्ल्या कोयराच्या समस्येंतल्यान सुटका मेळटली असो विश्वास उक्तायलो. रिलीफ दिलो ब्रीथ घेवपा खातीर हाजें म्हाका समाधान आसा. ओके, निदान हे सगळे तांकां बरें हेल्थ मेळटलें, कारण तें सगळ्यांत म्हत्वाचें आसा. हांव इतकेंच म्हणटलो, जरी मडगांव म्युनिसिपालिटी आज स्वयंपूर्ण जावंक ना कचऱ्याच्या बाबतीत, जाल्यार इन फ्युचर तेंच्यांनी जावपाची गरज आसा. राज्यातल्या सध्याच्या घरगुती गॅस आणि इंधनाच्या मागणेक पुरता इतलो साठो राज्यात उपलब्ध आसा अशें आश्वासन ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांनी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत नागरिकांक दिला. ह्या परिशदेंत गोंयचे नागरी पुरवण संचालक संजीव गडकर हजर आशिल्ले. तशेंच ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांचे राज्य पावण्यावेले समन्वयक मधुरेंद्र पांडे आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. गोंयांत घरगुती सिलिंडराची पुरवण सामान्य आसा अशें नागरी पुरवण संचालक संजीव गडकर हांणी पत्रकार परिशदेंत विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना सांगले. राज्य प्रशासन संवसारीक मळार चालू आशिल्ल्या घडणुकांचेर तशेंच राज्यांत इंधनाच्या पुरवणे विशींच्या हालचालीचेर बारीक नदर दवरून आसा अशें संचालक संजीव गडकर हांणी सांगले. And the government of Goa would like to reassure the general public that the availability of petrol, that is motor spirit, diesel, high-speed diesel, and the liquefied petroleum gas in the state of Goa is stable and adequate to meet the current demand. The OMCs are closely monitoring, along with the government of Goa and the Department of Civil Supplies, the overall supply situation and have taken necessary steps to streamline logistic and expedite deliveries, thereby ensuring uninterrupted availability of fuel across the state. OMCs are working in close coordination with the state government and district administration to proactively monitor development and ensure a stable supply for the benefit of the general public. Public sector undertakings, oil companies have prioritized domestic LPG supplies and LPG cylinders delivery continue as normal. At present, OMCs are delivering around 10,600 domestic LPGs daily. The central and the state government are actively promoting piped natural gas, that is PNG, connections for domestic consumers to provide a reliable and continuous cooking fuel as an alternative. In Goa, PNG service is already available in areas such as Iswadi, Salset, Ponda and Marmurua. Consumers may avail these services by registering online portal of Goa Natural Gas Private Limited for North Goa and Indian Oil Adani Gas Private Limited for South Goa. ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांचे राज्य पावण्यावेले समन्वयक मधुरेंद्र पांडे हांणी दर दिसाच्या घरगुती गॅस सिलिंडराच्या मागणे परस चड साठो राज्यात उपलब्ध आसा अशें सांगले. लोकांनी भिवन पॅनिक बायिंग करपाची गरज ना अशेंय तांणी सांगले. कोंडेम में और वर्ना में है, एंड देन वन वी आर आल्सो गेटिंग फॉर बेलगाम. तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे शुरू में ही बोला था, 10,600 इज द डिलीवरी ऑफ सिलेंडर्स पर डे विच इज हैपनिंग इन गोवा. और उसके अगेंस्ट में आज के डेट में मेरी डेली एवरेज बुकिंग 8,900 आ रही है. सो यू कैन से दैट डेली एवरेज बुकिंग से मेरी लगभग 2,000 सिलेंडर्स की ज्यादा डिलीवरी हो रही है, अगेन बिकॉज ऑफ द पैनिक बैकलॉग विच हैज बीन क्रिएटेड. सो वी आर वेल इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, सो नथिंग टू पैनिक. एवरेज डेली बुकिंग जो वॉर से पहले थी वो 11,412 थी. मार्च में ये बढ़ के 13,037 हो गई. अभी अप्रैल में ये घट करके 8,952 हो चुकी है. तो लोगों ने जो पैनिक में बाय किया है, इवेंचुअली तो वो सेटल डाउन हो जाएगा ना, लेकिन हमारी जो सप्लाई है वो स्टेबल है, दैट वी आर मेंटेनिंग. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या वाडदिसाच्या फाटभुंयेर पुराय गोंयभर आयुर्वेद आरोग्य शिबिराचें आयोजन जातलें अशी माहिती भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या पत्रकार परिशदेंत दिली. ह्या पत्रकार परिशदेंत उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार, भाजपा फुडारी सिद्धेश कुंकळकार
तशेंच भाजपा युवा मोर्चाच्या वांगडी हजर आशिल्ले. 24 एप्रिलाक आयोजीत जावपी आरोग्य शिबिराची सुरवात साखळेच्यान जातली अशी माहिती भाजपा फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकार हांणी दिली. महिलांक प्रॉब्लेम आसता ते सगळे परिवाराक सुरक्षीत हेल्दी दवरपाक हो एक कार्यक्रम हातान घेतिल्लो आसा. ताचे फाल्यां साखळे उक्तावण जातलें आनी मागीर ते गोंयभर प्रसारीत जातलो. दुसरो अत्यंत म्हत्वाचो कार्यक्रम म्हणटा तो आमच्या भुरग्याच्या फुडल्या पिळगे खातीर फ्युचरा खातीर एक जागोर म्हणून कार्यक्रम जो हातान घेतला. म्हणजे एकाच दिसाचे करियर गायडन्स न्ही, भाऊन सांगिल्ले प्रमाणे हे वर्सभर त्या स्टुडंटा बरोबर वावुरपी टिचरीन ताका सारको ताजे एप्टिट्यूड पळोवन गायड करप असो एक कार्यक्रम आसा. आणि तिसरो म्हणटा तो जॉब फेअर जो आता ह्याच घडयेक वेर्णा चालू आसा. म्हणजे आमच्या भुरग्यांक एक संदी पयली मेळची हो ताजे फाटल्यान उद्देश आसा. आणि तशेंच आमचे पक्षाचे वटेन जे कार्यक्रम हातान घेतल्या तातूंत अत्यंत म्हत्वाचो म्हणजे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम तो म्हणजे खंय तरी आमचे कडेन ज्ञानाची बुकां खुबशे घरांनी आसता. आमी वाचतात दवरतात तशीच उरता, पूण ते खंय तरी वाडचे स्प्रेड जावचे म्हणून जो पळय उपक्रम तांणी बुक कलेक्शन ड्रायव्ह हातान घेतला तो बुक कलेक्शन आनी ताचें डिस्ट्रिब्युशन हे फाल्यां जातलें. रील विथ लाभार्थी सेल्फी विथ प्रोजेक्ट आणि फोटो विथ सीएम असे विविध सोशल मीडियाचे तरणाट्या खातीर उपक्रम असे विविध उपक्रम हातान घेतल्या. ह्या आरोग्य शिबिरांतल्यान खंयच्याय दुयेंसा पासून जतनाय घेवप हो मुखेल संदेश लोकां मेरेन पावयतले अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी ह्या वेळार सांगले. सरकारी पातळीचेर आरोग्यम धनसंपदा हो विषय घेवन तमाम जनतेचे गोमंतकी जनतेचे आरोग्य सांबाळपा संबंधी आणि आरोग्य बरें उरपा संबंधी म्हणजे ताका आमी अशें म्हणजे वावगे जावचें ना. प्रिव्हेन्शन इज बेटर देन क्युअर. दुयेंस जाले नंतर मागीर ते हॉस्पिटलांत धांव घेवप ताजे पेक्षा ते दुयेंस जावचें न्ही किंवा एखादी खंय तरी सुरवात जाल्ली आसा जाल्यार सुरवातीकच ताका चिन्नशें ट्रिटमेंट करपाचें ही भावना घेवन तांणी 40 मतदारसंघात कॅम्प्स करपाचें थारायल्लें आसा. आनी हे कॅम्प करता आसतना आमच्या भारत देशाची परंपरा जी 5000 वर्सांची तिका बेज आसा अशी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटाची पद्दत जी आसा पळय ती लोकां कडेन पावोवची, लोकांनी ती आपणावची. ह्या पद्दतीन हे कॅम्प जे आसा पळय न्ही तातूंत मूळ बेजीक जे आसा ते आयुर्वेदीक वे ऑफ लिव्हिंग लायफ. आनी त्या अनुसार मागीर एक फाल्यां ताच्या साखळेक कॅम्प आसा, ताजे नंतर मागीर मडगांव दुसरो कॅम्प आसतलो आनी ताजे नंतर मागीर साबार जे कॅम्प आसता पळय ते 40 मतदारसंघ आसता. खंयचोच मतदारसंघ न भारायता म्हणजे ताजो अर्थ असो जाता की तमाम गोमंतकी जनता जी आसा त्या जनतेक हो विचार पावपाक जाय, त्या जनतेक हो फायदो पावपाक जाय. आदिवासी भुरग्यांच्या शिक्षणाची सोय जावची ह्या हेतांतल्यान मंत्री रमेश तवडकर हांणी भगवान बिरसा मुंडा लक्ष्य सिद्धी येवजणेची जनजागृताय घडोवन हाडपा खातीर पुणे आनी बारामतीच्या आचार्य अकादमी वतीन काणकोणच्या बलराम शिक्षण संस्थेत नीट आणि जेईई कोचिंग क्लासाची सुरवात करतले अशी घोषणा केल्या. हे येवजणेक 300 विद्यार्थ्यांची रावपाची तशेंच जेवणा खाणाची सोय जातली अशें तांणी सांगलें. हाच्या माध्यमांतल्यान आमी फाटल्या वर्सा साकून आमी नीट आनी जेई मिन्स हाचे खातीर जे एडवान्स कोचिंग आसात जे कोचिंग म्हणजे डॉक्टर जावपा खातीर किंवा IITN NITN ज्यो कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आसात की त्यो त्या एग्जामीची ग्रामीण भागांतले जे विद्यार्थी आसात तांकां पुर्ती करपा खातीर फाटल्या वर्साच्यान आमी सुरवात केला. काणकोण भागाच्या भुरग्यां खातीर आनी ट्रायबल भुरग्यांचो विचार करून हे सगळे गजाली करता आसतना फाटल्या वर्साचून आमी आचार्य अकॅडमीचे क्लासीस ती सुरू केले आनी आचार्य अकॅडमी की पुणे मुंबईतल्यान जे आसा न्ही फॅकल्टी येवन आमकां भुरग्यांक शिकयता की हांव ट्रायबल वेलफेअराचो खात्याचो मंत्री आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान की ट्रायबल भागाच्या भुरग्यां कडेन म्हणजे पालकांची आर्थीक संपदा नासले कारणान आसा न्ही की ह्या कोचिंग इन्स्टिट्यूटांची फी तांकां भरणे किंवा ते पे करून जे आसा न्ही क्लास कोचिंग घेणे शक्य ना आनी त्यामुळे एक नवीन योजना आमी फाटल्या वर्साक आमी आदिवासी कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान काडली
ती म्हणजे भगवान बिरसा मुंडा लक्ष सिद्धी योजना. आचार्य अकादमीचे ज्ञानेश्वर मुटकुळे हांणी हे संस्थेविशीं विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केले. Goa government has started this scheme, so this is the one of this kind scheme in entire India who is taking care of the rural student. So this year we are planning that, as the government is providing full scholarship to the more than like 200 plus student, like 300 student, 150 student for doctor, 150 student for engineer. So out of that, 100 students residential facility can be accommodated at the school. But those who are from other background, like maybe open category, maybe any of the category, so they also required some financial assistance, because everyone is not capable of paying more than 5 lakh fees to the institute which are already operating in the Goa, like in Madgaon as well as in Panji. So we are going to provide the 30 students free of cost coaching, not only for just ST community people, but for any of the community based on the merit. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या माहिती प्रमाण 23 ते 29 एप्रिल मजगती जिल्ह्याप्रमाण हवामानाचो अंदाज जाहीर केला. या अंदाजा प्रमाण गोयात फुडले 2 दीस गडगडाट सयत पावस आणि वाऱ्याचो अंदाज उक्तायला. 23 आणि 24 एप्रिलाक उत्तर आणि दक्षिण गोयात येलो अलर्ट जाहीर करतना फुडले 2 दीस कांय सुवातांचेर व्हडा प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय उक्तायल्या. फुडले कांय दीस राज्यांतल्या हेर वाठारांनी वातावरण दमट आसतले अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. आयज जावपी IPL T20 क्रिकेट सर्तीत मुंबई इंडियन्स पंगडाचो सामनो चेन्नई सुपर किंग्स पंगडा आड मुंबईच्या वानखेडे खेळा मैदानाचेर जातलो. हो सामनो सांजे 7:30 वरांचेर सुरू जातलो. आयचो हो खेळ खासा आकर्षण थारतलो. रोहित शर्मा आणि महेंद्र सिंग धोनी हे दोगूय मालगडे क्रिकेटर ह्या सामन्यात खेळपाची शक्यताय आसा. रोहित शर्मा सध्या हॅमस्ट्रिंगच्या दुखापतींतल्यान भायर सरता आणि ह्या सामन्यात खेळपाची शक्यताय आसा, जाल्यार महेंद्र सिंग धोनी ह्या मॅचींतल्यान परत IPLात खेळपाची शक्यताय आसा. दोनूय पंगडांचो खेळ अंदूं तितलो खास जावंक ना. सो खेळांतले फकत 2 खेळ जिखून मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्स गुणवळेरेंत खूब फाटीं आसात. आणि आता एक नजर आयच्या हवामानाचेर. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 35.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 26.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. पश्चिम बंगालात मतदारांचो दिसून आयलो उत्साह. आयज जाल्ल्या वेंचणुकेंत मारामारी मतदारांचेर दबाव हाडपाच्यो घडणुको जाल्यो नोंद. तामिळनाडूत मतदारांनी व्हडा संख्येन भायर येवन केलें मतदान. एकूण शांततेन मतदान जाल्ल्याची वेंचणूक आयोगान दिली माहिती. पंचवीस कंपन्यांनी वेगवेगळ्या क्षेत्रात 740 रोजगारांच्यो संधी वेर्णांतल्या रोजगार मेळाव्यात करून दिल्यो उपलब्ध. मुखेलमंत्र्यांनी तरणाट्यांक ह्या संधीचो फायदो करून घेवपाचो माल्लो उलो. राज्यात घरगुती गॅस आणि इंधनाचो फावोसो सांठो आसा उपलब्ध. ऑयल मार्केटिंग कंपन्यांनी सामान्य घरगुती गॅस पुरवणेची दिली हमी. मुख्यमंत्र्यांच्या वाडदिसाच्या फाटभुंयेर पुराय राज्यभर आयुर्वेदा भलायकी शिबिराचें आयोजन. भलायकेची जतनाय घेवप हो संदेश लोकां मदीं पावोवपाचो हेत. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवपाक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुमी पळोवपाक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228चेर तुमी पळोवपाक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला. ताचें नांव आसा वेव्स. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शना वेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या तशेंच पोरन्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.